पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आसा श्री स्वामी अच्युतानंद सिद्धेश्वर देवस्थान कायसो हांगासरलें हे देवस्थान गोंयभरान फामाद आसा आणि खूबशे हांगासरले भावीक गोंयभरांतले भावीक हांगासर मुद्दम ह्या देवस्थानान भेट दिता। तुमकांय आज ह्या देवस्थानाचे दर्शन घेवपाची संद मेळ्ळा आणि त्याच निमतान आमी आज श्री स्वामी अच्युतानंद महाराज यांच्या पांयाकडे नतमस्तक जावन आजच्या भागाक आमी सुरवात करूया। तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो आमचो येवकार। हांगा जमलेल्यांक येवकार। आमचो हो प्रोग्राम जरा हटके हो सगळ्याक अख्ख्या गोव्याक प्रोग्राम जाता आणि आमी सगळीं जाणां टीव्हीरूय पळयता। तो सगळ्या बायलांचो फेवरेट मॅडमीचो हांव आतां वेलकम करता। आमच्या कायसू गांवांत ते हांगा येयल्ले आसा। मॅडमी कडेन मागता की तेंची जो प्रोग्रामाची कितें रूपरेषा आसा ती तेंच्यांनी सजमोन सांगची आणि प्रोग्राम बेगीन चालू करचो। जरा हटकेच्या आजच्या भागाक आमी सुरवात करता आणि हांगा जमिल्ल्यांक सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। सगळीच बायलां आपापल्या कामान व्यस्त असतात, वेळ काडप स्वता खातीर खूब कठीण आसता, तरी सुद्धा जेन्ना आमचो कार्यक्रम जाता तेन्ना उमेदीन सगळीं बायलां एकठांय येता आणि बरे उमेदीन वांटेकार जाता। ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी पयली। आजचो भाग आणि सचे भशेन पार्वती मॅडमीन सांगला तशें वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळे खेळ, खूब मजा करपाची आसा। हो वेळ सगळो तुमच्या खातीर आणि आमचो पयलो रावंड जो आसा फुगोट्यांचो रावंड, ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आज मातसो आमी हटके स्टायलीन करूया। आज आमी स्पर्धकांक हांगा आपयना, तुमकां जर उत्तरां येता तुमी ताळी मारपाची, हांव तुमचे कडेन थंय येतलें। प्रश्न आयका सारके, सोंपेशे प्रश्न आसा। गॉड ऑफ क्रिकेट खंयच्या प्लेयराक म्हणटात? ताळी मारा येता जाल्यार सचिन तेंडुलकर। सारके उत्तर म्हणटा ताळयो जावनी। LOC हाजो फुल फॉर्म कितें? LOC चो फुल फॉर्म येना? बरें, फुडलो घेता। भारताचे डिफेन्स मिनिस्टर कोण? येना? ओके, फुडलो प्रश्न। पिक्चरां सगळीं पळयतात? पद्मावत पिक्चरान पद्मावतीची भूमिका कोणे केल्ली? खंयच्या एक्ट्रेसान केल्ली? विद्या दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण मोठ्यान ताळयो जावनी। पळय सगळीं उतरां ती दिता, तिका सगळं प्रायज। आरती परब हांणी 2 प्रश्नांची उत्तरां सारकी दिली आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडलो प्रश्न। मॅक्सिमम मणी जी हांगा म्हणून दाखयतली तिका हो प्रायज। चला, मणी मॅक्सिमम मणी कोण म्हणटा पळय तिका? चोराच्या उलट्या बोंबल्या। अडला हरी त्याला कोण मारे? एकूच जालें, सांग। ओके, आनी कोण ट्राय करपाक जाय? अडला हरी गाढवाचे पाय धरी, नाचता येईना अंगण वाकडे, रांधता येईना ओली लाकडे। आणि आणि विनोद 4 म्हणची पडटली। देव तारी त्याला कोण मारी, नाचता येईना अंगण वाकडे। 2 ओके, आणि कोण आसा? अडला हरी गाढवाचे पाय धरी, कामापुरती मामा, लक्षण खोटे नाव मोठे, वातावरण पाहून वागणे। 4 आणि कोण? 4 पेक्षा चड कोणाक खबर आसा? बेगीन 4 पेक्षा चड येईना कोणाक आनी काय? ओके, मोठ्यान ताळयो जावनी।
साक्षी चोडणकर हांणी एक प्रश्नाचें उत्तर सारकें दिलें ताणें बऱ्यांतली बरी आमकां म्हणी म्हणून दाखयला आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, फुडलो प्रश्न. फ्रुटाचो राजा कोण? आमो. सारकें उत्तर. रुपाली शेट्टी हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, फुडलो प्रश्न, शेवटचो प्रश्न. भारताची राजधानी बेगीन. न्यू दिल्ली. ओके, म्हणून धाडून तनिसी शेट्टी हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. घेवया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि खूप जणांनी सांगला की हांगासर बरी प्रॅक्टीस करून आयला. सो कोणे चड प्रॅक्टीस केला तेकाच मेळटलो हो प्रायज. तांकां मेळटलो पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो आज हो रायस कोणाच्या घरा वता पळोवया. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. अर्चना तुजो टायम सुरू जाता आतां. अर्चना बरी न्हेसला मगो साडी? आवडटा साडी न्हेसपाक? आवडटा. आणि तूं हाडटा तूं साडयो? आवडटा. गरमी खूब जाता न्ही? जाता. तुका काम येवंक ना मगो? येवंक ना. प्रत्येक तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रत्येक कसो आसा रे? बरो आसा. हॉलिडे पडल्या? पडल्या. भोंवपाक खंय वचूंक ना? गेल्लो खंय गेल्लो रे? मावशेगेर राव. मावशी खंय रावता रे? वार रोखडोच आयलो? ओके, अक्षता तुजो टायम सुरू जाता आतां. अक्षता गरमी भरपूर जाल्या न्ही गो? पावस पडिल्लो हांगासर? पडिल्लो. केन्ना पडला गो हांगा? आयज. आज पडला? म्हणलें न्ही. ओके, दिशा तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिशा कितें करता? बीएड करता. आतां कितें हॉलिडे? हॉलिडे. खंय वता गो बीएड करपाक? विद्या प्रबोधिनी. आणि प्रोग्राम पळयता आमचो? पळयता. म्हणून प्रॅक्टीस करून आयल्या दिसता. केल्या. कितली गेल्या? खूप कोणा केल्या. बरो केल्या गो? एकट्यानूच. एकटेच उलयता? उलयता. एकटेच उलयता तूं? उलयता. कित्याक गो? आनी कोण ना उलोवपाक? आसा. आनी घरान कोण कोण आसता? मम्मी जॉईंट डॅडी. फॅमिली गो तुमची? जॉईंट फॅमिली. जॉईंट फॅमिलीन रावपाक आवडटा तुका? आवडटा. आणि हांगासर सगळी वळखीची? वळखीची. आणि कोण आयल्या बरोबर तुज्या? कोण येवंक ना? मा येयल्या. खंय गो मा? फाटल्यान आसा? आसा. आसा हय पळय हांगा आसा. आणि माय एक्सपर्ट दिसता सारकी हुशार. दोगांय पळयतात प्रोग्राम? पळयता. आवडटा प्रोग्राम? आवडटा. आणि आमकां सबस्क्रायब केला मगो? केल्या. आणि साडी बी न्हेसपाक आवडना गो तुका? आवडटा. तुका आवडटा न्हेसपाक? मम्माक न्हेसता केन्ना साडी मम्माची न्हेसता? नेसता. बरीच प्रॅक्टीस करून आयल्या. सगळीं जाणां बरी प्रॅक्टीस करून आयल्या ना? ओके, मोठ्यान ताळयो जाली आमच्या विनरा खातीर. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे विनर येता दिशा परब आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांणी हो रायस तांकां दिवचो. ओके दिशा, पंचामृताचे प्रोडक्ट्स केन्ना वापरतात घरा? हय वापरता. आणि कशें आसता फीडबॅक दिवं आमकां? खूप बरें आसता आणि तेजे पासून जे डिश करता तेवूय बरें आसता. कशें डिशीस करता तुमी? म्हणजे पुलाव बीन तशें करता, फ्रायड रायस बीन करता जाल्यार बरें बरें. आसता. हय. थँक्यू. कभी हा
कवी ना ह्या रावंडा उपरांत वेळ जाल्यार आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो मोस्ट अवेटेड रावंड सगळ्या बायलांचो आवडीचो डान्स रावंड आणि स्पर्धक ऑलरेडी तयार आसा हो रावंड खेळपाक आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले कला मंदिर सिल्क साडीज बेलगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो आज पळय ही साडी कोणाक मेळटा ती आनी आय एम शुअर की ज्या तरेन कवी हा कवी तांची प्रॅक्टीस करून आयिल्ली त्या तरेन हांगासर डान्सूय सुपर करतली. ओके रेडी. ओके सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळो सोनी सगळ्यांक खातीर. ओके सो आमचे डान्स रावंडचे विनर येता सना मांद्रेकर आनी ताका मेळटा कला मंदिर सिल्क साडीज बेलगांव हांचे कडल्यान एक साडी. कॉंग्रेच्युलेशन. फुडले रावंड आनीकूय आसा पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitre Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कला मंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कला मंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9660080099 8431 8431 88.
pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. अनेक स्पेशल राउंड आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर आनी जी बेस्ट डान्स करतली तांकां मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड हांचे कडल्यान एक स्पेशल वाउचर ओके. परफॉर्मन्सा खातीर आमच्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान वाउचर्स गेला ते केन्ना एक्वा वर्ल्डान वचपाक येता. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके हो बाबू हे पंचामृताचे प्रोडक्ट्स वापरता. ओके कितें कितें वापरता सांग तू. मीठ वापरता आणि रायस वापरता. तू वापरता तू जेवण करता घरा. ना माझी मम्मी करता. आणि तू कितें करता. तू खबर आसा पंचामृताचे म्हणून ते कशें कळ्ळें तुका. तुजे बरयलेले आसता. बरें आसता. बरें आसता. कितें बरें आसता. पुलाव बी बरो जाता. बरें जाता. ओके म्हणून ताळें जाली तेजे खातीर. केवळ्या आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता पंचामृता स्पेशल राउंड. रिंगा म्हाज्या हातीन आसा. बॉटल मुखार आसा. तेच्या समोर आसा पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स. आनी पळोवया की आज कोणाक पंचामृताचे प्रोडक्ट्स मेळटा ते. पंचामृता स्पेशल राउंडचे विनर कोणूच जायना पण सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राउंड. आणि तो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी. मेरी भी कुछ डिमांड है.
एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड आनी विनराक मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. गेम सारकी सोपी आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की समोर आमी टेबल दवरला. पार्टिसिपंटांक दिला आमी 6 बॉल. करपाक जाय इतलें की एक टप्पी मारपाक जाय आनी बॉल असो थ्रू वचपाक जाय. जेंचे मॅक्सिमम बॉल थ्रू वता ती जातली ह्या राउंडचे विनर. ओके ओके 1 पॉइंट. नेक्स्ट पार्टिसिपंट 1 2 3 4 5 राव बाकी जाऊन घेऊया. ओके रेडी शेवटचे पार्टिसिपंट रेडी टाय टाय. आता ट्विस्ट हाडटा राव. सो टाय जाल्ल्या कारणान आमी ल्हानसो ट्विस्ट हाडला गेमीन. हांगा टप्पी मारली टेबलाचेर मॅक्सिमम टप्पे जावन वता पळय तो पॉयंट आमी कन्सिडर करतली. सपोज तुजे 4 टप्पे वर जाले तुजे 3 जाले जाल्यार तुका 1 पॉयंट मेळटलो. 3 2 1 पॉयंट तुका. 1 ओके विनर म्हणून सुनीता खातीर सुनीता अगरवाडेकर जाता आमचे चकदे राउंडचे विनर आनी ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कॉंग्रॅच्युलेशन. कायसुवा हांगा श्री सिद्धेश्वर स्वामी अच्युतानंद महाराज देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. सरांचं देव बरें करूं म्हणटा पार्वती नागवेकर हांचे तांणी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच हांगासरले देवस्थान कमिटीचे सरांचं देव बरें करूं. तशेंच आमचे सगळे आजचे पार्टिसिपंट तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान नवी उमेद घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा कितें रे येता तूं आमगे चलयो. आवय माझी आवय म्हणी 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 उखाणे न्ही म्हण. बाबू गाडी घेऊन घेऊया आमी. हेका काढा गो कोण तरी.